नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपैकी पळयात ताच्यो हेडलायन्स। दोनापावला पॉश कॉलनींतल्यान एका सान पिरायेच्या चलयेचें अपहरण, पणजे पुलिशेंत कागाळ नोंद, फुडलो तपास सुरू। शिरगांवां श्री लयराई देवीची होमखणाची जात्रा मनयली व्हडा उमेदीन। जात्रेक भाविकांचो महापूर, बिरेस्तारा मेरेन मनयतले कौल। आदले दुस्मानकायेंतल्यान रेवोड्या एका तरणाट्याचेर जालो सुरी हल्लो। हल्ल्यांत एलिस्टर बरोच जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्या भरती। कासाचो नाद आयलो आंगलट। कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक रान अधिकाऱ्यांनी धरले रंगे हात। जामिनाचेर केली सुटका, मंत्री विश्वजिताचो खर कारवायेचो आदेश। साईनगर वास्को घरगुती सिलिंडर गॅस गळटेत एका बिगर गोंयकाराक मरण। दाबे सत्तरी सापडल्यो प्राचीन पुरातन मूर्त्यो। आनीकूय मूर्त्यो मेळपाचो थळाव्यांचो अदमास। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा मूर्त्यांचे संरक्षण आनी संवर्धन गरजेचें। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दोनापावला पॉश कॉलनींतल्यान एका सान पिरायेच्या चलयेचें अपहरण जाल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही अपहरणाची घडणूक काल घडल्या खंय। पणजे पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद जाल्या। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार हालीं तरा खुबश्यो घडणुकी आमकां आयकुपाक येता। खून आसतले, बलात्कार, अपहरण, अपघात तर दिसान दीस वाडत आसा आनी जायत आसा। काल दोनापावल हांगासर पॉश कॉलनी थंयसर एक अपहरण केस पणजी पुलिसांनी रजिस्टर केलेली आसा। हाची अजून कांयच म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी ना आनी तांचें इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा तें चालू आसा। थंयसरल्या म्हणजे कॉलनी पॉश कॉलनींतले एक मायनर म्हणजे सान पिरायेचे चली जे आसा तेचें अपहरण जाल्ल्याची ही जी म्हायती आसा ती पुलिसांक कडल्यान कळ्ळें जाल्यार हाचें जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें पुलीस करप तेंचें चालू आसा आनी फुडली सुद्दां अपडेट आसा ती आमी तुमचे मेरेन पावयतली। तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ली श्री लयराई देवीची होमखणाची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयली। अंदू हे जात्रेक भक्तांची अभूतपूर्व गर्दी जाल्ली। हजारांनी भक्तांनी अग्निदिव्याचे थरार अणभवलो। आयतारा राती देवीचो कळस मंदिरा भायर सरल्या उपरांत होमखण पेटयले। उपरांत मध्यान राती 2 भक्तगणांच्या अग्नी दिव्याक सुरवात केली। लयराई माता की जय असो जयघोष करीत 2 भक्तगणांनी अग्नी दिव्य केले। सोमारा फातोडे मेरेन अग्निदिव्याचो थरार चालू आशिल्लो। पळोवपाक भक्तांचो महापूर लोटिल्लो। आता बिरेस्तारा मेरेन कौल मनयतले। मजगती पावसाची साया आसून लेगीत जात्रा भक्तिभावान जाली। जात्रा 35 वर्सां जाल्यार आमी घेवन जेयता आनी अंदू होमखणासून होमखण बरें आसा। देवीचे कृपेन होमखणासून बरे भशेन जाल्लें आनी सगळें बरे भशेन जाल्लें आसा। कितली वर्सां जाली? 35 वर्सां जालीं। आनी वर्साच्या वर्सा जात्रा घेता आनी होमखणांतल्यान अग्नी उबे करता। अंदू कशें कितें म्हटलें? अंदू होमखण बरें आसा आनी बरे भशेन जालें। हातून कांय जायना पूण देवीचे कृपेन सगळें बरें जाता, वेवस्थीत जाता। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बार्देस तालुक्यातल्या रेवोडा गावांत आयतारा राती एका 32 वर्साच्या तरणाट्याचेर आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान सुरी हल्लो जालो। एलिस्टर पुलिकल अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा। ह्या हल्ल्यांत एलिस्टराक बरोच मार लागला। ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचें ताच्या आवयन सांगलें।
कितें जालें? सूर्यो मारलो सूर्यो हां हेडन रेवडचो आनी एक थॉमस म्हणून थर्मासचो भुरगो दोगूय मेळोन म्हाका तेंच्यांनी अटॅक केला सूर्यानी आनी फातर मारले फाटी. एलिस्टर म्हजो चेडो हांव घरा आसली न्हू तो येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो मामा म्हाका मारलो हेडनान मारलो सूर्यानी मारलो म्हाका हेचेर म्हाजे तकलेर मारलें स्टॅप आनी म्हाजे फाटीर स्टॅप केले म्हाका. हांवें मागीर बाबा कितें केलें हांव नॉको मामा म्हाजे फाटल्यान तो येयलो आनी एक भुरगो तोर्मास आहलो तेचें नांव कितें थॉमस म्हणून. आयज आमचें फेस्त आनी थिंगा फुटबॉल गेम चलताली फुटबॉल गेमी तिंचे सगळे वॉच करताले आनी होय दिसता थिंगा हांव नॉको तितल्यान तो बेसूक पडलो गाडीना फुडें थिंगा गाड्या म्हाका म्हणून घोळेन पडलो तो आनी म्हाजी तकली म्हाज्या चेड्याक उलो केलो तो दुसरे हितून रावता ताका उलो केलो आनी ती बायल तेच्या आयज घरान नासली ती आपणाक मागीर गेलोली आनी मागीर ताका म्हाका जाय म्हाजे तेणें म्हणलें 108 आपोवया आनी ताका व्हरोया तुमी तुमच्या गाडयेन व्हरो नाका आनी ताका 10 नेबरांनी 108 आपयली आनी ताका तेणें हांवें सांगलें पुलीस स्टेशनार व्हर तेणें सांगलें पुलीस स्टेशनार व्हरना हांवें ताका पयलीं फर्स्ट एड दिता म्हणून फर्स्ट एड दितकूच थिंगा पुलीस कंप्लेन जातली म्हणून. आतां तेची माय हेडन फेर्नांडीसान ताका अटॅक केला तो चेडो प्रिवियस एनिमिटी आहली आनी रिसंटली तेणें तेचेर बाटली मारलेली तकलेर 7 मार्च ती कंप्लेन फायल केली आमी आनी इट इज रजिस्टर्ड कंप्लेन इज रजिस्टर्ड. सांगे तालुक्यातल्या नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान वाठारात कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक जामिनाचेर सोडून दिल्यात. इतले मजगती रान मंत्री विश्वजितान 16 जाणांचेर खर कारवाईचो आदेश रान खात्याक दिला. नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान वाठारात कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांची जामिनाचेर सुटका केल्या. ह्या 16 जाणांक 5 दीस रान खात्याच्या कार्यालयात हजेरी लावपाक सांगल्या. ताब्यात घेतिल्ले एकल्याक ह्या नादी रानात कासाक गेल्लो तेन्ना रंगेहात धरिल्लो खंय. रान अधिकाऱ्यांकडल्यान अटक जावपाची ताची ही दुसरी फावट आसा. ह्या प्रकरणा वयल्यान आतां गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आसा. इतले मजगती रान मंत्री विश्वजितान 16 जाणांचेर खर कारवायेचो आदेश रान खात्याक दिला. मुख्य रान संरक्षकाक तशी नोटीसय धाडिल्ल्याचे मंत्र्यान सांगले. आज गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नेत्रावळी हांगा एक मोठी कारवाई केल्ली आसात. 16 कदंबा कर्मचारी जे आसलेले ते खंय तरी पार्टी करपा खातीर नेत्रावळी फॉरेस्टाक जे सार्जिणी गांव आसा थंय गेल्ले. थंय तांकां शिकार करता आसतना एनिमल प्रोटेक्शन एक्टा खाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां अरेस्ट केल्ले आसात. तशेंच तेंच्या कडल्यान जी गनाची बुलेट आसात कुराड कोयती तोप हे सगळे जप्त केल्ले आसा. आनी जेन्ना हे सगळे इन्सिडंट तांकां कळ्ळो कारण म्हणल्यार जेन्ना मेन गेटी वयल्यान जी नेत्रावळी फॉरेस्टाक वचपाची गेट आसा थंयच्यान एक करून 9:30 जे वचपाक लागलेले हे बुलेटा जे बायकाचे बसोन तेन्ना खंय तरी तांकां संशय येयलो हे एक करून कित्याक वयता तेन्ना वचोन तेणी पयलें जालें खंय तरी शिकार करतना तांकां सांपडले आनी तांकां आतां अरेस्ट केल्ले आसा. आनी अरेस्ट करतकीर तांकां जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा सांग्या वयलें थंय तांकां मेडिकलाक गेल्ले. मेडिकल जातकीर आतां तांकां परत कोर्टा फुड्यान प्रोड्यूस केल्ले आसात. आनी हेजी जी मुखारली जी इन्क्वायरी आसा हे सांग्या वयले ACF जे आसात दामोदर साळेकर हे करतात. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. साईनगर वास्को सिलिंडर गॅसीचे गळटेक लागून एकल्याक मरण जाल्यार 3 जाण बेशुद्ध जाले. बेशुद्ध जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर GMCत भरती केल्या. ह्या घडणुकेत मरण पाविल्लो आनी जखमी जाले तरणाटे बिगर गोंयकार आसून कांय दीस आदीं ते कामा खातीर गोंयांत आयिल्ले आनी वास्कोच्या साईनगर वाठारांत भाड्याच्या कुडींत ते रावताले म्हणून सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. 4 लेबर आशिल्ले ते आनी न्यूच जॉयन जाल्ले ते हांगा रेंटार रावलेले आनी ते कितें जालें ते जेवण करता तांकां खबर नाशिल्लें की लिकेज आसा म्हणून. ओके ते जेवण तशें दवरून ते लिकेज जालें तांकां कांयच खबर ना. पण तशें ते 5 भुरगे ऑन केले दिसता. 5सून सकाळी 6, 7, 8 उपरांत हे भुरगे तशेंच ब्रिथींग जावूं ना. ओके तातूंत एक ऑन द स्पॉट मेल्ले आसा. इवन हितून ॲम्ब्युलन्स बी बेगीन पावलो. मागीर पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन पावरफूल केले तेणें पुलिसान बरें हेल्प केल्लें आनी ॲम्ब्युलन्स बरें येवन तांकां सारके 3 जाणांक वाचयले तेणी आनी एकलो ऑन द स्पॉट मेल्लो आसा. ओके कितल्यांक जालो इन्सिडंट? हे इन्सिडंट म्हाका दिसता 5 सकाळी अर्ली मॉर्निंग 5 स्टार्ट जाल्लो आनी तांकां कोण म्हणजे ते लेबराक उबारपाक येयल्लो की उठ म्हणून. ओके मग तितून ते भुरगे उबारून म्हणजे उठूंक ना जाल्यार मागीर तेंचे मागीर कितें केलें मागीर ते दार बीर वाजयले हें केलें तें केलें मागीर ते विंडो ओपन केले तेन्ना पळयता तर सगळे गॅसाचे सगळे लिकेजाचो वास स्मेल येवपाक लागलो. मग तेन्ना ते दार बीर हे करून तांकां काडून भायर काडून ॲम्ब्युलन्स आपोवन एक ऑन द स्पॉट हांगा मेल्लो. मग 3 जाणांक वाचयला अशें म्हाका कळलेलें आसा.
आयज एक ट्रेजिक इन्सिडंट जालो. तो इन्सिडंट शाहीनगर फकीर गली जे शांतीनगर आसा वास्को थंय तो इन्सिडंट जाला आनी ते इन्सिडंटान खंय तरी एक घरान धाकटेशे रूम जो एक रेंटाक दिल्लो तितून गॅस लिकेज जावन खंय तरी जे 4 जाण रावताले भितरलो एकट्याची डेथ जाल्ली आसा आनी 3 जाणां ते गॅस लीक करून तेंचे खंय तरी तांकां ट्रिटमेंट चालू आसा. आनी जे आमकां लोकल्सा कडल्यान जी इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की ते खंय तरी कालूच खंय तरी ते घरान रेंटाक रावंक येयल्ले ते लेबर खंय तरी आनी ते लेबराचें काम करून गोंयांत येयल्ले आनी तेंच्यांनी खंय तरी आयज एकटो खंय तरी ते लेबरा भितरलो एकटो तेंचो कोण तरी भायलो एकटो फ्रेंड आयज तांकां आफोंक येयलो 5 सुमार. तेन्ना तेणी पळयलें की दार उगडना कोण आनी तेन्ना दार उगडलें आनी तेन्ना खंय तरी गॅस लिकेज जावन तो एकटो ऑलरेडी थंय डेथ जाला आनी 3 जाण ते भितरूच आसलेले. आनी तशेंच हांगासले लोकल्सांनी एम्बुलन्स आफोवन एम्बुलन्स टायमार येवन खंय तरी ते 3 जाणांक सेव केल्लेले आसा. आनी जे 3 जाणां सेव केले तांकां पयलीं हांगासले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम थंय व्हेले. थंयच्यान मागीर तांकां GMC प्रिफर केल्लेले आसा. आतां फुडलो तपास वास्को पुलीस करता. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम गुरू. दाबे सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाय ब्राह्मणी देवळाच्या वाठारांत लोकांक प्राचीन मुर्त्यो सापडल्यो. तळार राविल्ल्या धोणाक देवळा लागसार नितळ करतना गजलक्ष्मी, गणपती, भटजी अश्यो 9 वेगवेगळ्यो मुर्त्यो सापडल्या. दाबे सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाय ब्राह्मणी देवळाच्या वाठारांत थळाव्यांक 9 प्राचीन मुर्त्यो सापडल्यात. लयराई देवीचे धोंड दर वर्सा देवळा लागसरचो वाठार नितळ करतात. अंदू वर्सा ही सुवात नितळ करतना धोणाक ह्यो वेगवेगळ्यो देवांच्यो मुर्त्यो सापडल्यात. 40 वर्सां पयलीं अश्यो कांय प्राचीन मुर्त्यो थळाव्यांक सापडिल्ल्यो. अश्योच आनिकूय कांय मुर्त्यो सापडपाक शकता म्हण थळावे सांगतात. हांगा आमी रावपाक येता सो क्लिनींग करताले आमी. सो थोड्यो आमच्यो मुर्त्यो हांगासर आशिल्ल्यो त्यो प्राचीन काळांतल्यो मुर्त्यो आशिल्ल्यो त्यो त्या टायमार कितें जातालें ते पुर्तुगीज इंग्रज खंय तरी सगळे बाटाबाटी करताले मुर्त्यो उडयताले. सो तेन्ना आमच्या जाणट्या लोकांनी त्यो एकदम सुरक्षीत उरोंक जायो म्हणून आमची एक देवाची राय आसली ते रांयत दवरलेल्यो. त्यो थोड्यो आशिल्ल्यो आनी थोड्यो खंय तरी गायब आशिल्ल्यो. त्यो ते दीस आमी स्वच्छता करता त्या कारणान आमकां एक थोड्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो. एक 8-9 मुर्त्यो मेळ्ळ्यो. सो तेंची नांवां आमकां खबर नाशिल्ली. ती एक आमी मागीर मिडियाक हें करून थोडी म्हायती घेवन तेंच्यांनी आमकां ती नांवां सांगली. सातेरीची जी आमी महिषासूर मदनी म्हणटात एका तेजी मुर्ती आहा. दुसरी एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे खंय मुर्त्यो मेळना सहसा ती गणपतीची मुर्ती आसा थंय. तिसरी गोष्ट म्हणजे थंय भटजीची एक मुर्ती मेळ्ळ्या आमकां आनी बाकीच्यो एक 7 भयणी म्हणून आसा ज्यो 7 भयणी म्हणटात त्यो मुर्त्यो आसा आनी बाकी 7 घोडेश्वर आसा थंय तेंच्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्या आनी बाकी खंय तरी आमकां आनीक 1-2-3 मेळ्ळ्यो तेजे आमकां एक अजून कितें कळोंक ना जी बाबा एक्झॅक्ट कसली मुर्ती आहा ती. दाबे सत्तरी वाठारांत थळाव्यांक मेळिल्ले प्राचीन काळांतले मुर्त्यांचें संरक्षण आनी संवर्धन करप गरजेचें अशें म्हूण पर्यावरण अभ्यासक राजन केरकर उलयलो. सत्तरींतल्या दाबे ह्या गांवांत ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळल्यो आसा त्यो मुर्त्यो म्हळ्यार आमच्या सत्तरीच्या ग्रिस्त दायजाचें प्रतीक येता. सत्तरींतलो जो दाबे गांव आसा म्हणजे आयज ताचो आस्पाव म्हाऊस पंचायतीन जाता. म्हाऊस पंचायतीन जे 5 गांव येता कोपाड्डे, झरमे, नागवे, दाबे आनी म्हाऊस अशे जे 5 गांव आसा ह्या 5 गांवांक पंचग्राम म्हणटा आनी ह्या 5 गांवांक ग्रेस्त अशें इतिहासाचे दायज लाभलेलें आसा. आतां हांगासर लयराईचे धोंड जे आसले ते देवाच्या रायन तळाक आसले आनी तळ्याक आसतना तांकां थंय कांय मुर्त्यो दिश्टी पडल्यो आनी तेंच्यांनी जेन्ना साफ सफाई केली तेन्ना तांकां ह्या मुर्त्यांचें दर्शन घडलें. हाच्या पयलीं 25 वर्सां जेन्ना हांव ह्या गांवांत गेल्लो तेन्ना त्या देवराईत म्हाका अश्योच ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो सातेरी म्हणजे महिषासूर मर्दिनी, केळबाय जिका आमी गजलक्ष्मी म्हणटा आनी हेर ज्यो मातृ देवता आसा तेंच्यो मुर्त्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आतां त्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो मुर्त्यो तांकां थंय मेळ्ळल्यो आसा आनी आणखी कांय मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो मेळ्ळल्यो आसा. आमी सद्या आसा ती दाबे हांगासर आनी ही आसा जावन आसा राय श्री सातेरी केळबाई ब्राह्मणी माता ह्या देवाचो हांगासर वास्तव आसा आनी हांगासर आमच्या फाटल्यान दिसता ती हांगा एक
प्रुफा आसा. हांगासर जो जागो आसा तो इतिहासकालीन आसा आनी लोकांची जी जाणटी हांगासर आसा ते म्हणटा की हांगासर पयलीं पुर्तुगीज कालीन जी राजवट आसली तेंच्यांनी लोकांची सळवणूक करून हांगाची ती मुर्ती आसली ती नश्ट केली. ताका लागून गांवांतले जे जाणटे आसले तेंच्यांनी मुर्ती हांगासर हाडून तेजे लिपोवन दवरलेले आनी तेजे कोणाकच अशें खबर नासलेली. पूण हांगाची जी राय आसा तेजो खूब इतिहास आसा. पूण आजुनूय हांगातले जे इतिहासकालीन जे अभ्यासक आसा तेंच्यांनी हांगासर कोणीच अजुनूय अभ्यास करूं ना. काल हांगासर अशीच एक घडणूक घडली जी हांगासर जे धोंड लोक आसा ते हांगासर भक्तगण हांगासर मेन म्हणटा तो जो ही राय आसा तेतूर कोणाकच हांगासर येवपाक एंट्री ना. पूण जे धोंड आसा जे लयराई मातेचे ते हांगासर वर्साचे जे उपास करता ते हांगासरच सायडीच्या देवळान करता. आनी ह्या वेळार ते काल जेन्ना ते हांगासर उपास करताले तेंच्यांनी हांगासर जो सायडीचे जो भाग आसा ते निवळ करता करता तांकां कांय मुर्ती मेळ्ळ्यो. तितूर तांकां 9 मुर्त्यो मेळिल्ल्यो आसा. हेज्या पयलीं जायत्यो अशें म्हणजे एक 12 सुमार मुर्त्यो पयलीं मेळिल्ल्यो ते सुद्दां 40 वर्सां पूर्वी. धाब्याच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. आयतारा राती वाळपय वादळी वाऱ्यासयत पावस झडिल्ल्यान पालिका मैदाना लागसार आंब्याचे झाड कोसळ्ळें. ताका लागून येरादारी आडखून पडिल्ली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी येवन झाड कातरून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी आम आदमी पार्टीच्यो 10 गॅरंटी जाहीर केल्यात. सोरो घोटाळ्यांत जामिनाचेर सुटका जाल्या उपरांत केजरीवाल हांणी 10 घोशणा केल्यो. हातूंत अग्निवीर येवजण बंद करतले, देशभरांत 200 युनिटां मेरेन फुकट लायट, कायमस्वरुपी नोकऱ्यो तशेंच हेर येवजण्यांचो आस्पाव आसा. जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है. लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा. देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे. देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी. दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया. देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे. सब लोगों को पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा. शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा. राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी. तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे. ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है. अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा. छठी गारंटी किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनके फसलों के सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे. 7वीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है. कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके. ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी. भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा. बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है.
ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा। ये हम लोगों की 10 गारंटी है। भायल्यान येवपी काजींक लागून गोंयच्या काजू उत्पादनाक बरोच फटको बसला। भायल्यो काजी 60 ते 70 दरांत बाजारांत विकतात, जाल्यार आमच्यो काजी 115च्या दरांत बाजारांत विकतात। देखून भायल्यो काजी चड खपता आनी गोंयच्या शेतकऱ्यांक लुकसाण जाता, अशें कृषी रत्न एवॉर्डी हेमंत सामंताचें म्हणणें आसा। भायल्यान येवपी काजींचो दर कमी आशिल्ल्यान गोंयच्या काज उत्पादन करप्यांक लुकसाण सोदचें पडटात। देखून इतल्या कमी दरान कशे काजू विकतले असो प्रस्न गोंयचे काज उत्पादनकारांक सतयतात। गोंयच्या काजूंक खाशेलें मानांकन दिवचें, जेणे करून भायल्या बाजारपेठेन गोंयच्या काजूची वळख जातली। सरकार जी सपोर्ट सबसिडी दिता ती शेतकारांक मेळनात। गोंयांत शेती करपाक कामगार नाशिल्ल्यान झारखंड, बिहार सारख्या भायल्या कामगारांचेर अवलंबून रावचें पडटा, अशी खंत कृषी रत्न अवॉर्डी हेमंत सामंत हांणी उक्तायली। जर ते लोक ना जाल्यार काजी करप शक्य ना आनी काजीचें भविष्य खाळखान आसा, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। केजू म्हणटात तो सामको आमचें ट्रेडिशनल उत्पन्न आमचें। इतले वर्सां पासून आतां ती 40-50 वर्सांनी केजू हें आमी घेत आसात आनी तें एन्युअल उत्पन्न म्हणजे वर्सांतल्यान एकदां जावपाचें। टोटल आमचे सारके जे मार्जिनल फार्मर किंवा स्मॉल फार्मर आसा न्ही, हे काजूचेर चड डिपेंड आसा। पण आतां फाटल्या 2-3 वर्सां काजूची अशी परिस्थिती जाल्या, फार्मर्सांनी सर्वायव कशें जावपाचें हो मोठो प्रश्न पडला आतां। त्या खातीर आमी गोवा सरकारा कडेन सुद्दां आमकां MSP दिवची, म्हणजे योग्य तो व्हॅल्यू दिवचो म्हणून आमी हें दिल्लें आसा। आनी आज म्हटलें आज हो जो हें आसा न्ही, काजू फिस्ट आसा न्ही हांगा कला अकादेमीक, त्या हेतून म्हटलें कितें तरी आमचे जे प्रश्न आसात न्ही ते मांडपाक मेळटले, त्या उद्देशान आमी आयिल्ले। पण पयलो दीस 2-3 दिसांची फिस्ट हें, पण आज आमी प्रश्न मांडले की अशें ज्यो भायल्यो काजी येतात, भायल्यो फॉरेन, त्यो भायल्यो लँडींग रेट जाता 70, 80, 90, म्हणजे कित्याक न चल्ल्या ती रेट। आनी आमची जी ओरिजिनल हांगा काज आसा न्ही ती आमकां आतां 115 रुपया रेट मेळटा। पण ह्या रेटीन आमी सर्वायवल जातले काय ना हो प्रमुख मुद्दो आशिल्लो आमचो। त्या खंयच्या प्रोडक्टाक म्हणटा ती शेतकरी प्रोडक्टाक म्हणटा ती योग्य किंमत मेळपाक जाय, जाल्यार तो फुडें वचपाक शकता सामको। आनी त्या खातीर आमी हे प्रश्न बाकीच्या फार्मर्सांनी विचारलेले। पण हे सेशन आज वेगळें आशिल्लें, जाय तशें उत्तर मेळना। पण तेणी सांगलां की ज्यो गोवन काजू आसात न्ही, गोवन काजू त्यो तांकां एक मार्क म्हणजे सरकारा कडल्यान एक कितें म्हणटा तें सिंबल किंवा लोगो हो घेवपाचो प्रयत्न चल्ला, जेणे करून आमचे ज्यो लोकल काजू आसात न्ही तांकां एक चड व्हॅल्यू मेळचो आनी ते गोवन काजू म्हणून बाकीच्या बाजारपेठेन वच्च्यो, हो एक मोठो उद्देश आसा आमचो। निर्यात कमी काजूच्या बद्दल म्हणटा न्ही तुमी स्पेशली, निर्यात कमी जावपाक कितें एका टायमार आमचे सारको 2,500 किलो 3,000 किलो आमी काज काडटाले। पण आतां कितें जालें, क्लायमेटीक चेंजीस किंवा मोठे मोठे रोग तयार जाले आनी व्हडल्यो ज्यो काजी आशिल्ल्यो न्ही त्यो सामक्यो डिस्ट्रॉय जावन गेल्ल्यो आसात। आनी त्या खातीर ड्रास्टिकली दिसान दीस हें काजूचें उत्पन्न कमी जायत आसा। आनी दुसरें कितें जालां, आतां भायल्या स्टेटींतल्यान काजूची कलमां येवपाक लागल्या, ती आमी लायतात कित्याक आमकां उत्पन्न चड जाय म्हणून, वेंगुर्ला 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9। पण कितें जालां, भितर मोठ्यो बारीक हो एक प्रकार आसा कितें। त्या खातीर आतां सर्वायवल पॉयंट ऑफ व्यू जर पळयतलो न्ही जाल्यार आतां शेतकरी मेन म्हणजे काजूवालो हो मोठ्या संकटान सापडलेलो आसा। मोठ्या संकटान भितर कसो आमी भायर येतले हो मोठो आमी चक्रव्यूह म्हणटा तशें चक्रव्यूहान सापडलेलो आसा। म्हणजे हो भितूरान कशें भायर येतले हो आतां मोठो प्रश्न आसा। आमी विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। वाळपय शारांतल्या भुरग्यांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय फुटबॉल उदरगत महामंडळान फुटबॉल लिगाचें आयोजन केलां। ह्या फुटबॉल लिगाच्या उक्तावण सुवाळ्याक युनिटी हायस्कुलाचे अध्यक्ष अल्ताफ आगा हाजीर आशिल्ले। वाळपय शारांतले भुरगे खेळा मळार फुडें येवचे हे खातीर ही लीग खूब फायदेशीर थारतली अशें आगान सांगलें।
म्युन्सिपालिटी ग्राउंड आमी आमचे ऑनरेबल हेल्थ तेंच्यानी इनिशिएटीव घेवन हो जो ग्राउंड जो केला खरेंच बरें दिसता आनी हे आमचे ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे धाकट्या भुरग्यांक की मोबायलासून भायर येवन कितें तरी एक स्पोर्ट्समॅन दाखोवपाक. फर्स्ट सीझन वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. आमकां दिसलें की हो जो ट्रेंड जो आसा जो कंटिन्यूअस दवरपाचो तेतून आमचे वाळपयचे भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळचे. हातून खूब जाणांचो हातभार हांवें जशें म्हणलां इट्स अ कलेक्टीव एफर्ट. आमी जेन्ना कन्सल्टीव कमिटी मेंबरान GFDCचो रीण हातान घेतलो, जेन्ना आमकां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली तेन्ना आमचो फक्त एकूच उद्देश आसलो की ह्या प्लॅटफॉर्मा तर्फे आमी भुरग्यांक कसो एक वेगळो तरेन तांकां प्लॅटफॉर्म दिवचो, तेतून तेंचो स्किल्स, तेंचो जो बडींग फुटबॉलर जावपाचो जो टॅलंट आसा, जे एस्पिरेशन आसा, ताका खंय तरी वाव मेळचो. गोंयांत 13 आनी 14 मेक वादळी वारो तशेंच गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागून हे 2 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्टूय जारी केला. वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो तेन्ना गोंयच्या नुस्तेकार भावांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय म्हूण हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. काल राती पणजेन पावस पडलो. IMDन याची सूचना दिली की पावस येतलो म्हणून. तशीच IMDन आयज आनी एक सूचना दिल्या की 12, 13 आनी 14 म्हटल्यार आयज, फाल्यां आनी परवा हे 3 दीस वादळाच्या वारा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयाच्या समुद्र किनारी रावपी सगळे नुस्तेकार आसतले, शेक्सकार आसतले, लोक आसतले, त्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. कारण 12, 13 आनी 14 हे 3 दीस जे आसा ते IMDन येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा. पावस पडपाची शक्यता आसा, तशेंच वादळाचे वारे मारपाची शक्यता आसा. त्या खातीर कोणी दर्यान वयचे न्हू, नुस्तें मारपाक वयचे न्हू. जे ट्युरिस्ट गोंयान येयला भोंवपाक, एन्जॉय करपाक, त्यांनी बिचार वयतना काळजी घेवची. चड खोल उदकान वचचें न्हू, नाल्यार समुद्र उदकान बुडपाची शक्यता आसा. तशेंच वारे आसल्या कारणान ल्हारां ज्यो आसा दर्याच्यो त्यो व्हडल्यो आसपाची शक्यता आसा. त्या खातीर सगळ्यांनीच जतनाय घेवपाची आसा. 12, 13 आनी 14 हे 3 दीस म्हत्वाचे आसा. येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा IMDन आनी ह्या 3 दिसां मदीं नुस्तेकारांक, दर्यादेगेर रावपी लोकांक आनी ट्युरिस्टांक जतनाय घेवपाक सांगल्या. पावसाची शक्यता असल्या कारणान सगळ्यांनीच जतनाय घेवपाची गरज आसा. अश्यो पावसाच्यो अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो